पक्षाचो सर्वे चालू आसा। खंयच्या सुवातेर अल्पसंख्याक उमेदवार वेंचणूक लढून निवडून येवपाक शकता ताचो अभ्यास जातलो आनी ह्या उमेदवाराक पक्ष तिकेट दितले। आमकांय दिसता मायनॉरिटीचो एकटो तरी उमेदवार विधानसभेत आसचो अशें उर्फान मुल्ला उलयला। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान संजय मनवली। आता मुस्लिमां टिकेट दिवची, हिंदू दिवची टिकेट 100% दिवपाकूच जाय। बट कितें आहा, एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सर्वे आसता न्ही की नॉर्मली कोण मनीस येयलो आपल्या टिकेट मागलें की तशें जायना। तें भारतीय जनता पार्टी स्थित आहा, शिस्ती प्रमाणे आमी चलता। जो कार्यकर्तो आसता तेचें ओपिनियन आसता, मंडल आसता, मागीर आमगे युवा मोर्चा आसता, झडपी आसता, आमगे मायनॉरिटी मोर्चा आसता, ते सगळ्यांनी ओवरऑली आमी पळोवन आमी डिसायड करतले आनी दिवपाक जाल्यार 100% दितले। आमकां दिसता की भारतीय जनता पार्टीचो हो मनीस जिखपाक शकता, आमी सगळे सर्वे करतले आनी सर्वे हिसाब बाबा कॅपेबल आहा तर 100% आमी टिकेट दिवपाक शकता। इट इज नॉट लायक दॅट की आमी खंयच्याच धर्माक फाटी फुडें करना। देर इज 100% ही रिक्वायर आनी तो मागता आनी आमी सर्वे करतले बाबा ही इज कॅपेबल, 100% टिकेट दिवपाक शकता। इट इज नॉट लायक दॅट। आमची मायनॉरिटीकूय दिसता की खंय ना खंय आमची एक जो वॉयस जे आसा एक असेंब्लीन आसपाक जाय म्हणून। आनी जिनान जशें सांगलां तशें सर्वे जातली गोंयान जी आसा आमची सर्वेची फूल टिम्स आयज काम करूंक लागल्या। आनी खंयचे मतदार संघान भारतीय जनता पार्टीक दिसतलें की बाबा हय की हांगा जो आमचो कॅन्डिडेट घालतले तो खंयचो मतदारसंघ आसा, आयडेंटिफायड जाल्ले कडेन आसा मतदारसंघ, खंय मायनॉरिटीची पॉप्युलेशन आसा, ह्या पॉप्युलेशनान समज आमकां दिसता की बाबा आमी खंय कॅन्डिडेट घालीत आनी तो कॅन्डिडेट जिखतलो, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जी आसा ते कॅन्डिडेट कितें आसा उबो करतली आनी ते मतदारसंघान आनी ती कम्युनिटीचो लिडर तो मायनॉरिटीचो जावं सो ताका जे आसा विधानसभेन धाडटले। ऑलरेडी शेख जिना जो आसा 2-3 फाटी नावेली मतदारसंघान जो आसा इलेक्शन लढला। हेज्या पयलीं जे आसा इलेक्शन शेख जिना जो आसा इलेक्शनाक बसला। पार्टीक सगळें खबर आसा खंयची मतदारसंघान जे आसा आमचो कॅन्डिडेट जिखूंक शकता काय म्हण। सर्वे चालू आसा आनी जो सर्वे रिपोर्ट जो आसा ऑलरेडी जे आसा पार्टी कडेन डिस्कशन जातलें, कोर कमिटी आसा तें डिस्कशन जावन जे आसा हेंच डिस्कशन जे आसा वयर वयतलें आनी ऑन दॅट ग्रावंड जे आसा मायनॉरिटीक जे आसा भारतीय जनता पार्टी मायनॉरिटी जे आसा आज मायनॉरिटी मोर्चा सतर्क आसा। गोंयान मायनॉरिटी मोर्चाची कमिटी जे आसा तयार जावपाक लागल्या। मायनॉरिटीज जे आसा आज मुस्लीम जे ओडून जे आसा भारतीय जनता पार्टीन जे आसा एक दोळे ओपन करून पळोवपाक एक आशा जी आसा निर्माण जाल्या गोंयान मायनॉरिटी की हे कितें करतले म्हणून, आमची प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करतले म्हणून। आनी ते प्रॉब्लम सॉर्ट आवट करपाक लागून एक मनीस जो आसा मिनिमम एक मनीस जो आसा तो असेंब्लीन वचपाची गरज आसा आनी भारतीय जनता पार्टी एकल्याक जे आसा डेफिनेटली त्या मनशाक जिखता त्या मनशाक जे आसा असेंब्लीन धाडपाचे जे आसा प्रयत्न करतले।